डेलिगेशनान आम्ही तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केला की हे जे इलेक्शन जाता म्हापसा अर्बन बँकेचे हे जनरल स्वरुपाचे जावचे जशें 2005 जाल्ले त्या स्वरुपान जावचे व्हेरीन सगळे शेअर होल्डर जे 1,25,000 प्लस शेअर होल्डर्स आसा तांकां त्या इलेक्शनाक पार्टिसिपेट करपाक गावचे तशेंच कोणाकूय जनरल म्हणजे शेअर होल्डराक कॉन्टेस्ट करपाक गावचे परत कितें जाल्लेलें आहा परत आमकां जो डावट आसलो तो परत तेच जाल्लेले आहा इलेक्शन आतां 14 सप्टेंबराक अनावन्स केल्लेलें आहा ह्या 14 सप्टेंबराच्या इलेक्शनाक फक्त 220 लोकांक वोटींग आसतलें आणि म्हणजे 1,25,000 शेअर होल्डर असताना फक्त 220 लोकांक वोटींग आसतलें म्हणजे परत ही जी 2010 किंवा 2015 जे एक्झिस्टींग पॅनलान रमाकांत कलपली एक्झिस्टींग पॅनलान जी टॅक्टीक करून बॅकडोर एंट्री घेतलेली हो परत तोच आसा स्टंट आसा म्हाजो दुसरो एक आमी सिनेमा कडेन मागला की हे जे तांच्यांनी ही जी बँकेची परिस्थिती जाल्लेली आहा ती बेसिकली बँकेची परिस्थिती जावपाक कारण म्हणजे वन टायम सेटलमेंट दिवन जवळ जवळ तांच्यांनी 70 करोड रुपया सोडलेले आसा आणि ते अशा पार्टीक सोडलेले की वन टायम सेटलमेंट दिला आणि परत तांकां लोन दिल्लेले आहा थोड्या पार्टीक सो हेजेर इन्क्वायरी जावची आणि ती जाता जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटर बसोवचो आनी बँकेची मर्जर जे प्रोसेस सुरू आहा तुमचे कडेन 3-4 बँक येवन गेले पूण खंय ते फुडें ते घोडे आहा ते खंय अडला ते कळना जर लास्ट सोल्युशन ते बँक मर्ज करपाचें आहा जाल्यार गव्हर्मेंटान जशें महाराष्ट्र गव्हर्मेंट काही जाग्याचेर इंटरव्हीन जाल्ले कॉपरेटीव बँके ज्यो आसल्यो रुपी कॉपरेटीव बँक जी आसली ती मर्जर करतना तशेंच ह्या गव्हर्मेंटान इंटरव्हीन जावचें आणि हे मर्जर प्रोसेस जो आहा तांचो मनीस घालून कंप्लीट करचें हें जें कितें इलेक्शन जें जावपाचें आहा तें स्टॉप करचें कित्याक हें इलेक्शन कांय ना म्हटल्यार परत रमाकांत कलप किंवा एक्झिस्टींग पॅनल जे आहा तांकां बॅकडोर एंट्री आहा